आमची राजावर काटा आमची तोंडां आसता सोय सोर्वेस मारा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रँकी गोम्स हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या फामिलीक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे फिलीप फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. हे सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशांत दवरुया. आनीक भोव करून ह्या दिसांनी शेतांचो वावर चालू आसा. सगळ्या शेतकामत्यांक फावो तो पावस आनी तांचो वावर बरे भाशेन जावंक फावो ती पीक मेळूंक सगळ्या शेतकामत्यां पासत आनी शेताच्या वावरा पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्व तुमची सभे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे काकलुती कुलो मारून एकामेका लागीं बोगसणे मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवाक विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. उजियस राजाच्या मोन्नाच्या वर्सा एका उंच सिंहासनार बसलोलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफीम. हांकां जण एकल्याक 6 पाखटे आसले. 2 तांचे मुखामळ धांपूंक 2 तांचे पांय धांपूंक आनी 2 बुडून वचूंक. ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर. सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. बोब मातोल्यांच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुवरान भरलें. हांवें म्हणलें कसल्या दोळदिऱ्या बेसार हांव आसां. खोटां म्हजें कारण हांव एक मेळ्या ओंठांचो मनीस आनी मेळ्या ओंठाच्या मनशां मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबाराच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीन वेदीवेलो चिमटेन काडलोलो एक इंगळो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठांक लायलो आनी म्हणलें आतां पळ हो तुज्या ओंठांक लायला. तुजें पातक काडून उडयलें. तुजें खोटेपण धुवून काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो कोणाक धाडटलो. आमचो संदेशकार कोण जायत. हांवें पोट्टीपाड केलो. हो पळय
हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. जाबाब, वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. पोदवेची आंगोस्त्रां सोर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जाबाब, वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. अरंबाक तान तुजें सिंहासन गोठ उबें आसा. सासणाक तान तूं आसाय सोर्वेस्परा. जाबाब, वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलोना. संवसार सोरोसोर सोर्वेस्परा तुज्या घरांत फांकतली पवित्रताय. जाबाब, वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या दोनया परस चाकोर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयांक बेलझेबूल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्यावून आनी कितें म्हणचे नात. त्या पासत तांकां भिवू नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कुडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानांत फुटफुटलेलें तुमी आयकलां तें पाठसारतान परगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच तुमी भिवू नाकात. शेरकाराच्या बिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हडलीं. देखून म्हजो पाटलाव म्हूण पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उशीर पोरगोट्टीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उशीर हांवूय पोरगोट्टलो. पूण मनशां उशीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उशीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मगर बाबा भयणीनो, जेजू आज किरीत भाशेन आपले मिसांव स्पश्ट करता. इतलेंच न्हय, आपले पाटलावदार कशे आसचे हाचे विशीं तो स्पश्टपणे आपली शिकवण दिता. ताच्या शिकवणेन बाबा भयणीनो 2 वाटो नात. जायते फावटी आमचे मदें आमी 2 वाटांनी जायते फावटी बांदून उरताव, आमी घुस्पताव. वी आर कॉट अप बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. जायते फावटी हें करचें तें करचें अशें आमकां दिसता. जायते फावटी आमच्याच भाशेन आमी 2 रुपणे घालून भोंवताव.
जेसू स्पश्टपणी आमकां आज आपल्या उतरांनी सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर परगोटीत जाल्यार तो स्वर्गार आसता, म्हजो बापूय ताका आनी हांवूय ताका परगोडटलो. मिन्स बी रेडी फॉर एनी इव्हेंच्युएलिटी. तुमच्या जिवितान कितेंय जाता, तुमच्या जिवितान आडकुळी येता, तुमच्या जिवितान तुमकां कोश दुमाडो सुचता, तुमी तयार रावात. कित्याक हे म्हजे खातीर तुमी करतात. नाका लागून बाबा भयणी कुडीचो जीव काडटा ताका भिवू नाकात, पूण कुडीचो आनी आत्म्याचो जीव काडटा आनी एकाच फारान तुमकां हेमकोणान पाठयता ताका भियात. आनी आज संवसारान तर आमी नदर मारल्यात, हें आमचें सगळें घडटा तें आमी पळयता. एकाच फारान भाव भयणो आमची तरणाटी, आमची तोन्नी दाणगी, काजारी जोडी असल्या घासाक फासाक सांपडटात. कुडीचो आनी आत्म्याचो जीव काडटात, हे वस्तूंक ती लोबदतात. आमी तातूंत आसात. जायते फावटी घडये आमी नकोत कितें आमी करता तें. संवसारी मन इतलें आमच्या आत्मीक जिवितान भाव भयणो भितर सरलेलें आसा की आमी ह्या संवसारी मनानूच सगल्यो वस्तू पळयता. संवसारी मनानूच आमी सगल्यो आमच्यो आत्मीक वस्तूय करूंक सोदता. आमच्या जिवितान जें कितें आत्मीक वाड जावची आसा ती जायते फावटी जायना. कित्याक संवसारी वस्तू, संवसारो मान, संवसारी आमकां बाबा भयणो हेर पदवी आमकां जाय दिसता. ताका लागून जेजू आज आमकां म्हणटा, धांपलेलें आसा तितें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, गुपीत आसा तितलें हेरांक कोडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. जायते फावटी आमी म्हणटा कोणाक गमचें ना, हें आमी करता तें, कोणाक कोडीत करचें ना, पूण सगलें उक्तें जाता. मनीस ह्या संवसारांत आसतनाच आपली जोडटी दिवंक पावता. कित्याक आतां स्वर्गार देव तुका हेर दुसऱ्यो वस्तू आपल्याक रूप बगूंक व्हरता. आनी जायते फावटी आमी स्वर्गार व्हरतले आनी देवाची काकलूत मागतले अशें चिंता ना. संवसारांत आसतनाच आमची जोडटी आमी संवसारांतूच फारी करूंक जाय बाबा भयणो. जायते फावटी आमी कोश्ट दोग सोंसता ते आमच्याच बऱ्याक, जायते फावटी वायट येता ते आमच्याच बऱ्याक, जायते फावटी आमचे दुमाडो येता तो आमकांच उदीक आनी उदीक देवा सुशी लागीं व्हरता. हेचे दिसाक कितें भाशेन आमकां करपा मागुया. उदीक आमी देवाक मानता तसली जावं, दुमाडो आमचेर येता तेन्ना आमी सोंसूंक तयार राव. आमी उदीक आनी उदीक जेजूक मानता तसली पाटलावदार जावं. आमच्या जिवितान कोश त्रास येतात तेन्ना ह्या कोश्टांक आमी सगलो आमचो आत्मीक वाटेन फुडो करून आमची वाड आमी करूंक वावरूंक. हीच कृपा आमकां दर दिसाक आनी आयच्याय दिसाक आमकां मागून घेता. जायते आमची बाबा भयणां आमच्या ह्या धर्मा खातीर झुजतात, जायतो कोश्ट जायते त्रास ती सोंसतात, दुसरी भाग्योच जावचे खातीर आपूण त्रास सोंसतात. ह्या आमच्या बाबा भयणाचो उगडास करून तांकां उदीक कृपा दी म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18.
मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा गावात सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोली वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काडयांचो ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जीवन जिविताचो बरवंसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा तुज्या बाबार्थ्याचें जिवीत सोरोना तें बदलता ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गांत सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारां संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो उगड पोरगोटुया तुज्या आनी पुनर्जीवनपणा होवी तुवरांका सोलरी सोम्या संसाराच्या सोडोनारा आमची सोनो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलीचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रँकीची काकूत कर ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई संगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोदी तांची सांगाता तुजी मोय मगावूंक आमकां फावो कोर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समखायो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास समखां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचेर आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार जी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्या आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जशें उदक तुज्या दिव्याक भिजलेशें नोताक चलूंक बरोवेचें तुज्या दिव्याक भिजलेचें नोताक चलूंक बरोवेचें तुजें बगोन म्हाका जिवीत Lord Jesus,
प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळाकाळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुसाची नदो तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणें तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारा आमकां कोर. आमीन. गायन घेवया F21 पेज नंबर 95. F21. आयकल्या उतराच्या उजवाडा संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या